नमस्कार. भांगरभूंयच्या खाशेली खबर कार्यावळीत तुमका अनुजा चेतन खांडेपारकाराचो येवकार. दरेकी 4 मदले 3 म्हळ्यार 73% भारतीय स्नॅक्स विकते घेवचे पयलीं ताच्या लेबलाचेर आशिल्ले अन्न घटक आणि पोषण मोल तपासतात. हाचे वयल्यान भारतीयांमदीं पौष्टिक स्नॅक्सा विशींची आवड दिसून येता. हेल्दी स्नॅकिंग रिपोर्टा प्रमाण 10 भारतीयांतले 9 म्हळ्यार 93% लोक पारंपारीक नाश्त्या परस निरोगी नाश्तो पसंत करतात. आता सुमार 60% भारतीय सैमीक एडिटिव्ह मुक्त उत्पादनांचो पर्याय निवडतात. तातूंत नट्स, बियो आणि पुराय कड्डणां ह्या पोषण तत्वांचो आस्पाव जाता. हे विशीं केल्ल्या सर्वेक्षणात 6000 परस चड लोकांनी वांटो घेतिल्लो. खाणा जेवणाच्या वस्तूंचे दर चड आसत तर 58% लोकांक दिसता आणि हीच मुखेल समस्या. मखाने, ड्राय फ्रुट्स पोषक नाश्त्या खातीर लोकप्रिय नाश्तो जाला आणि निरोगी नाश्त्या खातीर सुकी फळां. सर्वेक्षणांतल्यान 23 ते 38 पिरायेच्या गटांतल्या लोकां मदीं 59% लोकांनी मखाने हो तांचो विश्वासनीय नाश्तो अशें सांगलां. जेन झेड 22 वर्सां मेरेन 49% आणि जेन एक्स 39-54 वर्सां मेरेन 47% हांणी ताका पसंती दिल्या. 70% लोकांनी सांगले की सांजवेळार तांकां च्या आणि कॉफी पिवपाक आवडटा. सगळ्या पिरायेच्या लोकांक चॉकलेट आवडटा. चॉकलेटी उपरांत आंब्याक तांणी पसंती दिल्या. देव बरें करूं.